न्यायालयीन बंदी आसून लेगीत गोंयांत धिरयांचो वावर चालूच आसा। हे परत परत उक्ताडार येत आसा। हाचीच एक जिवी देख आमकां बाणावली वाठारांत पळोवपाक मेळ्ळी। पुलिसांच्या नाका खाला धिरयांचे 2 दीस आयोजन जालें। मात ह्या संदर्भात कोलवा पुलिशे कडेन कसलीच खबर नाशिल्ल्याचें दिसून आयलां। पळयात। गोंयांत धिरयांचेर बंदी आसून लेगीत चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी धिरयांचें आयोजन नेटान चालूच आसा। न्यायालयाचे बंदी आसून लेगीत बाणावले वाठारांत धिरयांचे 2 दीस पुलिसांच्या नाका खाला उक्त्यार आयोजन जालें। मात हे संबंधीत कोलवा पुलिसां कडेन कसलीच जाप नाशिल्ल्याचेंय दिसून आयलें। बाणावले हांगच्या मारिया हॉला फाटल्यान आशिल्ल्या मैदानात सायको आनी चांद ह्या 2 धिरयांच्या रेड्यां मदीं झूज लायिल्ली। ह्यो धिरयो पळोवपाक लोकांची व्हड गर्दी जाल्ली खंय। चांद रेडो ह्या धिरयांत जिखला अशी म्हायती मेळ्ळा। धिरयो उक्तेपणान शेतात जातात आनी थंय हजारांनी लोक एकठांय जाल्ले, तरी पुलिसांनी कांयच खबर ना अशी जाप दिली। पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांकां विचारले तेन्ना ताणें म्हटलें, आमी चौकशी करून म्हायती दितले म्हण। मजगती सोमाराय मारिया हॉला लागसार अशीच धिरयो घडोवन हाडिल्ली। ह्यो धिरयो पळोवपाक हजारांनी लोक जमिल्ले। जिल्लो प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांक हे विशीं म्हायती मेळ्ळी तेन्ना कांय अधिकारी गाडयेंतल्यान थंय पावले, मात लोकांनी पळ काडलो। तशेंच धिरयांक हाडिल्ले रेडे लेगीत लिपयले। कांय वेळा उपरांत हे अधिकारी गाडयेंतल्यान गेले तेन्ना लोकांनी परतून जमून धिरयो जाल्यो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।